तू राव ना सर्वच लगे तो मस्त फाटे रे पुढे गेले राव 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 तुम्ही राहता ना आमचे पर्याय मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर दिव्या विश्वजित राणे यांचे हांव स्वागत करता। तसेच वाळपय मतदारसंघाचे आमदार बाबा विश्वजित बाबा यांच्या आशीर्वादान आयज म्हाका एक पद मेळिल्लें आसा। ते जी जबाबदारी आसा ती योग्य पद्दतीन पार पाडटलो हांव। तेच्या उपरांत म्हाजे पंचायतीचे वांगडी सुलभा देसाय, प्रिती गांवकर, कांता गांवस, सयाजी गांव सावंत, सोमनाथ काळे हांकां हांव थँक्यू म्हणटा। कारण तेंच्यांनी अनअपोज करिनासतना म्हाका अनअपोज विरोध करिनासतना अनअपोज निवडून हाडलो। तेंच्या हांव मना काळजान तेंचे आभार व्यक्त करता। आनी तेंच्या सहकार्यान आयज हांव अनअपोज सरपंच जाला। तेच्या उपरांत म्हाजे जे गांवचे म्हाजे वोटर आसा ते हांगा येयल्ले आसा, तेंचे हांव मना काळजांतल्यान आभार तेंकां थँक्यू म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा। त्याच प्रमाणे हांगा जे इतर गांवचे लोक येयले तांकां हांव तेंचे आभार व्यक्त करता। हांव जे ही म्हाका सरपंच म्हणून जी जबाबदारी मेळ्ळ्या ती त्या बाबाचे आनी आमचे मॅडम आमदाराच्या मॅडमीच्या आनी बाबाच्या आशिर्वादाची जी कितें कामां आसा पळय पंचायतीची पेंडींग वर्क उरलेलो आसा तो तेंच्या पर्यंत पावोवन तेंच्या कडेन डिस्कस करून हांव ही कामां फुडें व्हरपाचो प्रयत्न म्हाजो आसतालो। तुमकां लोकांक सदांच हांव पंचायतीन हांगा उपलब्ध आसतालो। जो म्हाजो 1 वर्साचो पिरियड आसा तो योग्य पद्दतीन हांव पार पाडटालो। आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक आनी म्हाका वाटता म्हणजे आमचे पत्रकार भाव तुमी आयज काम सोडून हांगा म्हाज्या शपथ सेरेमनी गेले तुमकां थँक्यू म्हणटा। तुमी पत्रकार नसून पयलीं म्हटल्यार म्हाजे पंचायतीचे वोटर आसा ते म्हाका चड अभिमान आसा। आनी अशेंच तुमी हेच्या फुडें जे पंचायतीत प्रोग्राम जातले ते पंचायतीचे प्रोग्राम तुमी हजर रावचे अशी आमी अपेक्षा बाळगता। आनी हांगा जे आनी एकदां परत एकदां म्हणटा की सगळ्या लोकांक जी कितें कामां आसा ती सगळीं हे म्हाजे जे पंचायतीचे वांगडे आसा तांकां बरोबर घेवनूच हांव फुडें सरतालो। तशेंच तुमच्या वार्डांतल्या लोकांची कितें कामां तो जो कोण पंच मेंबर आहा तेणी आपापली कामां तो वेवस्थीत करतालो। जे कितें सार्वजनीक काम आसा ते तेंच्यांनी हांगा येवन सांगपाचें ते बरोबर त्या पंचाक त्या वार्डाच्या पंचाक घेवन डिस्कस करून आमचे पंचायतीचे जो स्टाफ आहा तांकां घेवन डिस्कस करून ती कामां पार पाडपाचें जी म्हाजी जबाबदारी आहा ती योग्य रितीन पार पडटालो। तेन्ना परत एकदां आमचे आमदार मॅडम दिव्या राणे तशेंच विश्वजीत बाबा हेंचे हांव मना काळजांतल्यान तांकां थँक्यू म्हणटा। आनी म्हाजे सगळे हांगा जे येयल्ले म्हाजे गांवकारी लोक आनी इतर आमच्या गांवतले जे म्हाजे भाव बंद जे येयलेले आहा तुमकां हांव मना काळजांतून तुमचें काम सोडून तुमी हांगा येयले तुमकां थँक्यू म्हणटा। देव बरें करूं।